आयच्या व्हिडिओन तुमकां सिनीक ब्युटी दाखयतलो हांव. हे एबर्डीन बीच, मागीर टोरी बॅटरी पळयतले आमी, स्टोन हेवन वतले, डोनेटर कॅसल वतले. एका पेक्षा एक सिनीक ब्युटी तुमकां आयच्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटले. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही लास्ट पर्यंत पळया, तेन्ना तुमकां कळटले कितें दाखयता. आणि आयचे आमचे राईड जे आहा न्ही, हे गाडी जॅगवार आणि हे डेंझलाचे. आणि आयचे आमचे वांगडी आसा डेंझल, मार्कूस आणि कायतानो ऑर्गनायझर. यांच्या वांगडा आमी भोंवपाक वतले. सकाळचे 11 जाल्ले आसात. अच्छा बाबा मॉरिस मॉरिस गाडी पार्क करपाक गावना जाण हांव ड्रायव्ह करतालो. तेका लागून हांव तेवटेन फुडें वयतालो. व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग जावपाच्या. लास्ट पर्यंत पळयात, तेन्ना तुमकां कळटले की कितें कितें हांगासर पळोवपाक मेळटले. आनी स्कॉटलँड म्हणटा पळय कशें दिसता हे तुमकां हांगासर कोंकणी टीव्हीनूच तुमकां पळोवपाक मेळटले. एकदम हाय डेफिनेशन म्हणटा पळय त्या भाशेन, अल्ट्रा HD 4K. बॅग दवरता फाटल्यान. ओपन करा डिकी. बरें, थँक्यू. डेंझल बाब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अबर्डीन. हो आमगे डेंझल बाब, वन ऑफ द ऑर्गनायझर. आनी हे आमकां आतां खंय व्हरतले भोंवडावपाक. उदास करूंक केन्ना तुमी गोंया येवंक जाय. गोंया वचलो गांव तुका मेवचो ना गो बाय. परदेसान आमी आसताना उगडा तुजो येताना पडटा आमकां तुजी सपना. उदास करूंक केन्ना तुमी गोंया येवंक. आनी आयचे तियात्राक कितले लोक येवपाचे आनी हे तियात्र तुमी पळयला आनी हे तियात्र तुमी येयल्ले जाल्यार कमेंट सेक्शनान मेसेज करपाक विसरनाका. वातावरण पळयात हांगासर. सध्या हांगासर आतां चड थंड ना, म्हणजे आता गरमी चालू आसा. म्हणजे थंड आसा, तितले बी थंड ना. नॉर्मली हांगा चड कुलकुलो वेदर म्हणटा पळय तसलो वेदर उरता. आतां हे सिटी सेंटर हांगाचे टावन म्हणटा पळय ते लोक खूब कमी दिश्टी पडटा हांगासर. हांगाचे न्ही मेन टावन हो आतां. हां हय वचपाक मेळटाले. एलावड आहा जाल्यार व्हिडियो करपाक नाल्यार भायल्यान दाखोवया. पण दवरपाक मेळटा तुका गाडी हांगा. ओके, रोखडो वचून येया. हांगासर तुमकां सेंट मेरी कॅथेड्रल दाखयता. आतां आमचे चडशे गोंयकार हांगा येता, चर्च ह्या चर्चीन येता ते दाखयता तुमकां. पळय लोकेशन पळयात आनी जे फातर ब्रिक्स आनी तेतून बांदलेले आहा. आनी पळयतले न्ही तुमी सारके एकदम कितले वर्सां परने ते पळय. आतां भितर वचून पळया आमी जाता परमिशन आहा जाल्यार. चर्च दाखयता तुमकां. हांगासर येता सगळे गोंयकार आमचे. आनी आमचे डेंझल बाब ऑर्गनायझर. लोकेशन पळयात हांगाचें लोकेशन. या न्ही नेक्स्ट लोकेशन. कॅथेड्रल एक सारकी मेन आमची. हां सारकी गोंया आहा पळय ही. गोंयाचे भशेन. सेंट फ्रांसीस झेवियराची कॅथेड्रल आहा ते भशेन. ओके ओके. ना ना कितकोडी रांदून दिले. आमचो कोण एबर्डीनान वयता जाल्यार लंडनाक. तूं लंडन ना तर? हय लंडन. यात्रा फाटल्यान आनी हॉलिडे न्ही आनी भुरग्यांचे हॉलिडे म्हणटा ते भोंवत आसता हांव तेंच्या वांगडा. आनी तेतूंतले हेतून बी टायम काडटा. ताका लागून ते उरले. तूं एक ब्लॉगान सांगतालो आपूण जर्मनी वचपाचो आहा म्हणून मरे. हय येयलो ना हे फाटी वचून तयारी चालू आसा सगळे.
आता नेक्स्ट डेस्टिनेशन आमचे टोरी बॅटरी. आता खूपशे लोकांचे क्वेश्चन असतले टोरी बॅटरी म्हणजे कितें. टोरी बॅटरी एक मिलिटरी वर्ड ते. थिंगा ऑयल टँकर हांगाचे लोकेशन पळयात, सीन्स पळयात, थोडे इन्फॉर्मेशन हांगा सकयल बरोवन दिल्लें आहे. इनक्रेडिबल व्यू. आनी ही आख्खी फूल आमची एबर्डीन टावन पळय दिश्टी पडटा पळय ती आख्खी ती तेवटेन व्यू बेस्ट हांगासर न्हू सगळें. हांगासर थंडीन आनी येवप ना हांगासर. व्यू बरो आहा म्हणल्यार तुका हाचो नशीब तुजें वत आहा म्हणून नाजाल्यार एवरी डे हांगासर पावस आनी थंड आहा चड. समराक मातशें तुका बरें दिसता पळोवपाक. वर्ल्ड वॉराची मातशें काणी हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटलें. त्या तेंपार बांदलेले तेंच्यांनी ते एरिया प्रोटेक्ट करपाक. इनक्रेडिबल आहा सारकें व्यू. वेदर बरो आहा म्हूण बरो आहा, नाजाल्यार हांगासर उबे रावपाक जावपा ना थंडयेन. दिश्टी पडटा ते तेलाचे ऑयलीचे अदी तेवटेन सगळे ते मागीर ऑयल हाडून वयर हिंगा घालप. आनी डॉल्फिन बीन हांगासर चड दिश्टी पडटा अशें आयकलां हांवें. आनी थिंगा वेबसायटीचेर बरयलां सिनीक व्ह्यूज हांगासर आसा आनी डॉल्फिन्स आनी हे ते पळोवपाक लागून पयस बसून लोक येता हांगासर. आनी हांगासर कॉफी शॉप बीन आसा, च्या कॉफी हांगासर तुमकां मेळटले आनी स्नॅक्स हे सगळे मेळटले. लोकल एट्रॅक्शन म्हणजे आहा थोडे तितले बी ना, आहा भरपूर आहा पळोवपा सारके. एकदम ते ट्रेकिंग करपाचे कोणाक उमेद आहा न्ही तेंच्यांनी हांगासर येवप. भरपूर चलचें पडटा. हांगासून ते तोकाक ते लायट हावस दिसता पळय थंय वचपाचे प्रोग्राम असलेले पण टायम ना. आता हे लायट हावस बांदलेले 1813 आनी बांदलेले कोणी तरी नांव हांवें बरयलां थंयसर. बेस्ट टायम म्हणजे हांगासर फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करपाक जाय न्ही कोणाक इंट्रस्ट आहा सकाळचे सनसेट सनरायज आनी सनसेट दॅट इज द बेस्ट टायम हांगासर फोटोग्राफी. आतां वातावरण बरें आहा, उजवाड बरें आहा. म्हणजे स्कॉटिश फ्लॅग हांगासर चड बरो उजवाड आहा म्हणून तुमकां एकदम सिनीक ब्युटी मेळटा. विंटर टायमार मातशें पिक्चर क्वॉलिटी मातशें देंवता, ते उजवाड तितलो आसना. आतां आमी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या. हे आमचे ऑर्गनायझर हांगासर भोंवडोवपाक हाडना जाल्यार न्ही इतले आमी भोंवपाक पावनासलो. गाडी घेवन येयल्लो पण भरपूर 10 वर ड्रायव्ह करून एकदम पुरो जालें. आतां नेक्स्ट लोकेशन पळोवया आमी. अजूनही आहा तर एबर्डीन बीचीर वयता आमी आतां हांगासून. वयता आसतना हे सिनीक ब्युटी पळयात, इतलो सुंदर वातावरण आहा ते पळयात. एकदम बरें दिसता. एकदम वास्कोर सड्यार येयल्ले भशेन दिसता हांगासर. जपनीज गार्डन पळय मातशें लिटल बीट टच अशें दिसता. आतां कितें कट करूं आनी कितें दाखोवं म्हणून चडान चड दाखयलां हांवें. आतां म्हाजो दुसरो आनी एक चॅनल आहा हिंदी चॅनल नायक 78 म्हणून. तेजें लिंक हांव तुमकां सगळें डिस्क्रिप्शनान दितलो. तेतून पळयात फूल लेंथी व्हिडिओ तुमकां तेंगासर पळोवपाक मेळटले जाय जाल्यार. आनी कोंकणी पोवपी लोकांक कोंकणी टीव्ही आनी कोंकणी कळना तांकां हिंदी चॅनल आसा
तेजे तुमकां रफ आयडिया आनी हे सगळे पळोवपाक मेळटले. हांगाची सिनीक ब्युटी पळयात. टोरी बॅटरी येयलेले वयता आमी हिंगा वयता आतां आमची डनटर कॅसल येता तूं. आता सध्या हांगासर तुमकां कार्गो शिपी दिश्टी पडटले, भरपूर व्हडले व्हडले कार्गो शिप दिश्टी पडटले. आता थोडे दिसान हांगासर येता पॅसेंजर बोटी पासून येवपाचे आसा. तो थिंगा टावनान रावता तेका मागीर हाडटा. केन्ना केन्ना एक येता खंय अशें आनी आता चड पॅसेंजर बोटी पासून हांगासर येतले. हरबर आता हे ट्रॅकिंग करपाक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसीस. चलून आसपाक जाय 2-3 वरां. हिंगा रायट ना हय ते लॉक नॉच वचपा जाय म्हाका. हांगाचे टावन 3 वर हांगासून 3 वर म्हटल्यार बरे व्हडले आसा. आता गाडयेन हांव तुमकां दाखयतलो सगळे भोंवणोन आनी मागीर व्यवस्थीत चलोन तुमकां सारके सिनेमॅटीक व्ह्यूज, सिनेमॅटीक लुक्स, सिनेमॅटीक लोकेशन हे सगळें हांव दाखयतलो. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही फूल व्हिडिओ पळयात तेन्ना तुमकां कळटलें एकदम व्हिडिओ म्हणटा ते कितें. मोबाईल काडपाक जाय रायट ना पावले ना आमी जन हय वळखता म्हणटा हय तांकां थिंगा गोवा डेक मेळ्ळलो इतलेच. ओके आता लास्ट टाइम हय गेले कजन्स तुजे. हय ते तेंचो कंटेंट बरो येता ते आनी बरे. हांगा बरें नेक्स्ट इयराक सांग म्हाका पयलीं एडवान्सान. शुअर शुअर पावत येयले आमी बिचीर. हय एकलो येता जाल्यार येनाका फॅमिली घेवन. ना फॅमिली व्हरपाक शकना कामा टायमार न्ही. यो तूं केन्नाय. ही सगळी लायन बिचीर वचपाक. वेलकम टू एबरडीन बीच जेंटलमेन लेडीज. समजता मरे ती बिचीर पावले आमी आतां. तेका फुडें मेन दाखोवपाचें न्ही. पिक्चर गड्डी मरे सगळी तेका मागीर फुडें टर्न मारून येवंक जाय. तेच तेका दाखोवपाक जाय. ही बीच आमची हा. हां ही हय. सगळा बसोंक मेळटा मरे वेदर बी बरो मेळ्ळो आमकां. नियरेस्ट बीच म्हणजे आतां एबर्डीनान हे नाजाल्यार हांगासर टी शर्टार भोंवपाचे खुबशे बीच आहा तर हांगासर. गाडी आमी पार्क करया आनी बीच दाखयता तुमकां. आनी हे सगळे फ्री पार्किंग. फ्री पार्किंग. बरें आहा तर फ्री पार्किंग. चडान चड बिची सायडीन 18 पॉund 20 पॉund पार्किंग लायता चार्जीस. हय ते वटेन लंडन बिचीर गाडयो फ्री पार्किंग आसा. आनी इंग्लंडान खंय वयता थिंगा पळय 28 पावंड 30 पावंड 40 पावंड बिचीर खर्च जाता. सिनीक ब्युटी पळयात. हो ते वटेन न्ही. हां हांगासर फोटो काडया आमी. एक खचाक. बिचीचे गाणी जाले. आता आमी वतले नेक्स्ट लोकेशन. नेक्स्ट लोकेशन खंय वतले ते पळयात. वयता आसतना हे ब्युटिफूल जागो पळयात. वता कितें राव. तर हे रिवर डी. रिवर डी कितें म्हणटा गुगल करून पळयात. हय गोंय ते गोंय ले जावं. ते सेट करपाचें आमचें काम. Go past these lights, then at the roundabout, take the second exit onto Riverside Drive. आख्खे एबर्डीनाक डी जाल्लो आहा सो हेका रिवर डी म्हणटा. हे हय. जे भशेन तेम्स लायक रिवर वयर सान तूं येता न्हू वयर सान फ्लायटान वा चॉपरान सान तुका 3/4 of a सारको mile डी at the दिसता. roundabout, Oh, yeah. take the Okay, first okay, exit okay, onto D Great is Southern Road. ओके. एबर्डीनाक सारकी डी जालेली आहा तो. Ah. हेका रिवर डी नांव पडलें. हो रिवर डी. बरें जालें इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ मेळ्ळें. गायड बरें मेळ्ळें. तो फोन ताका 10 वर्सां जालीं. हय ड्रायव्ह करून बी येयले न्ही. कॅमेरा गुणोवपा मेळना हे भशेन आतां गुणयता ते भशेन न्ही. एक फावटी लायले थिंगा सेट जाले. आतां म्हाजे व्हिडिओ पळोवन कळटलें तुका हांव कितें म्हणटा ते. हय आमी रावता आतां व्हिडिओ पळोवपाक.
हय पळय मुद्दाम मग कितें जाल्यार मॉरिसच ना इतलो उलोवन म्हणून पाहिलोच ना हें रे गार्डन तेका बरे तो तर म्हाका मातसो तुवें सांगला तेका एक म्हाजे कडेन तेका आमकां खबर ना रे फ्लोट मेळपाचो सांगलं तेका आतां वेस्ट पण The next lights at the roundabout, take the first exit. हे दीपाक हे कित Go past these lights, then at the roundabout, take the first exit onto Stonehaven Road. हां आमी भायर सरले आतां आमी स्टोन हेवन वयतात स्टोन हेवन ही दुसरी सिटी स्टोन हेवन ओके स्टोन हेवन कितें स्पेशल आहा थिंगा स्पेशल थिंगा कॅसल कॅसल स्टोन हेवन डनटल कॅसल म्हणटा तें तुका आमी दाखोवपाक वयता ओके ओके In about 14 miles, keep left onto the A92 towards Montrose. स्पेशल थिंगा फिश एंड चिप्सूय बरे मेळता ओके होय सो Spicy. that you will get only in the evenings so Evening, आतां तुका okay. मेळचें ना तें होय हां ते म्हणटा थिंगाची स्पेशालिटी ते स्पेशल फिश एंड चिप्स लोक एबर्डिनाचो थिंगा वयता स्पेशल ते खावपाक ओके आमी वयता ओके कालच हांव येयल्या पयलूच एटलीस्ट वन्स इन अ मंथ फुडें वयता आमी थिंगा ते खावपाक फिश एंड चिप्स ओके तर नेक्स्ट टाइम येवचें पडलें तर होय थिंगा बीचूय आहा Ah. बीच फेमस बीच आहा थिंगा हार्बर आहा चड पयस ते अबे वयता ना आतां हिंगा ओके 25 minutes Ah. from Aberdeen कंट्री सायडी व्हर आमकां कंट्री सायड चड लायक तुका लायक ना हय चड म्हाका सिटी म्हाका लायक ना तेका लागून हांव ऑलमोस्ट कंट्री सायड घेतली हय. आता तू येयला आसतना एबिडिनाक होच रोड घेवन येयला तूं हो न्ही सेम रोड ओके ओके हो ह्या रोडासून येयलाय तो आता असं माउंटेन ते ब्युटिफूल आहे सुंदर आहे एकदम सारखे जागे फ्लड जाता हांगसर हांगासर फ्लड ना केन्नाय पावस पडटा येता कॉर्नराक जाता हिंगा न्हू सर हिंगा वीट आनी बार्लीचे चड फार्मींग ओके बार्ली ओके हय कित्याक सांग हिंगा बियरी आनी बिस्कीक लागून सो हिंगा तेच रोयता ते चडशे ओके दुसऱ्या सायडीच्यान तुका दिसतले चडशे बार्ली तुका मार्क्स सिनिक ब्युटी फुडें लोकेशन पळयात एकदम जबरदस्त म्हणटा पळय त्या भाशेन चड पयस ना आनी एक 5 मायल उरला आनी हे पर्टिक्युलर मोटरवेचेर पळया स्पीड सायन जे आहा न्ही चेंज जायत आसता पयलीं 70 मागीर 60 मागीर 50 आतां हे लेफ्ट घेतले आमी A92 थोड्याच वेळान आमी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पावतले तर हांगाचे सिनीक ब्युटी तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान बरें आहा आनी रोड सायन्स पळयात सगळे कडेन रोड सायन आहा हो व्यू पळया एकदम इनक्रेडिबल आनी ते दर्या कितें म्हणटा कमेंट सेक्शनान बरें आहा स्कॉटलँड रावतले गोंयकार ओ नॉन गोंयकार तुमकां ते दर्या बद्दल म्हायती आहा जाल्यार बरें आहा हांव जाणा पण म्हाका जाय तुमी बरयल्ले हांगासून लेफ्ट मारतले नेक्स्ट डेस्टिनेशन आमी पावले हांगासून
मातशें स्वित्झर्लंड अशें दिसता हांगासर पळोवपाक. हे पळय हांगासून रायट मारले न्ही पार्किंग, हांगा जर पार्किंग ना न्ही जाल्यार फुडें वचून बी तुमी पार्क करपाक शकता. डोनेटर कासल पावले आमी. नेक्स्ट लोकेशन आयकॉनीक लँडमार्क हे पयस पयसून लोक येता आनी हिस्ट्री न्ही भरपूर हांगासर आहा. आनी बेस्ट म्हणजे कितें कार पार्क एकदम फ्री. आता तुमकां कॅसल दाखयता हांगासर. स्टोन स्टोन हेवन, डॉनिटर कॅसल. डोनेटर कॅसल, स्टोन हेवन. व्ह्यूज पळय एकदम इतलो ब्युटिफूल आहा न्ही. एकान एक लोकेशन हांगासर सुंदर आसा. आणि हेच जर लंडन इंग्लंडाक आसलेले न्ही तर सगळे कडेन एकदम कार पार्क 20 पाउंड 25 पाउंड पार्किंग चार्जीस आसताले. सकयल वचपाक सकयल वचपाक मोर दॅन हाफ एन आवर दिसता थिंगासान. हय सुय सुपर्ब आहे लोकेशन. लोक वयता थिंगा. हां थंय वचूंक मेळटा न्ही. वयता चड वगैरे लागतलो वचपाक. लागतलो आनी टिकेटी आहा थिंगा 25 15 पाउंड टिकेट आहा थिंगा. वा हय हय सकयल वचून व्हिडिओ घेवन येवया पट्ट करून जेल्ले. कशें बांदला उरतले पळय तेंच्यांनी ते टायमाचेर. सकयल एक एंट्रन्स आहा अशें ते टायमाचेर तेंच्यांनी कशें बांदला उरतले पळय. सकयल हे एंट्रन्स आहा आनी सगळे ते फातर व्हरोन त्या टायमाचेर क्रेन ना हे ना ते ना तेन्ना वचोन तेंच्यांनी ते बांदलेले. कारण कितें ते जे लढाई बिडाई जे फायट तेन्नाच्या टायमाचेर ते सगळे सिक्युअर करपा लागून ते कॅसल बांदलेले आहा. तेजे एंट्रन्स सकयसून तशें आहा. टिकेट हांगा 25 पाउंड आहा पण आमी थंय वचपाचें नाका. ते अर्दे वर तरी लागतले. आमी सकयल बिचीर व्हरून तुमकां व्हरून हाडटा आनी व्यू पळयात लोकेशन पळयात आनी व्हिडिओ एन्जॉय करात आनी व्हिडिओ शेअर करपाक विसरनाकात हां. हय वच हय बरें लकी जालो आतां. हिंगा वारो वारो भरपूर येता. नाजाल्यार टी शर्ट घालून हांगा येवपाचें आनी ना तुका टी शर्टान जाता न्ही. To me. My dog always Really nice. थंय वचोन येयल्यार लेट जातलें आमकां न्ही भितर. भितर ताका लागून भोंवपाकूय हा. हय सकयल करून वचून फुडें येवया. गोवन घेवन ते एक वराची भितर एक वर मायज जाय भोंवपाक. हय आमकां ते तियात्राची बी सेट करपा जाय न्ही. ताका लागून थिंगासर बेस्ट प्लेसीस जाय. हायलँड न्ही. हय डिस्टिलरीज बा भरपूर आहा ते सायडीच्यान. शिवास मागीर ती ग्लॅन ब्रिटीश ब्लॅक लेबलाची पासून हां जॉनी वॉकर. we want to go that way. Go that way. ही मातशी फेमस हिंगा सिल्स आहा. ही हय मेळटा थिंगा आसता हिंगा दिश्टी पडटा आनी हिंगा स्पेशल सिल्स बीच म्हणून आहा. हय ही आहा थिंगा. हांगासर फिशींगूय खूब जाता. फिशींग न्ही. हय लॉबस्टर्स क्रॅब कालवां बिलवां भरपूर मेळटले थंय.
हय चालू हा चालू हा हय चालू हा स्टॉप करून मागीर हे न्ही ticket price स्कॉटिश करीना कपूर दिसती पार्किंग हांगासर फ्री हा केन्ना येयल्यार तुमकां आयडिया दिता कॅसलाचे रेट तुमकां थिंगा मेळटले व्हिडिओचेर पळोवपाक आनी एबर्डीनसून कितले पयस आसतले 10 मायल हा हे 5 मायल हा No, about 19 miles. 19 मायल्स हा आतां एबर्डीन आमी आनी 25 मिनटां लागतले थिंगासून हांगा हे कॅसल पळोवपाक पयस पयसून लोक येता हांगासर आनी पळोवपा सारकें आहा बरें स्ट्रॉंग मात आसपा जाय वयर सकयल देंवता चडटा जाल्यार कित्याक हांगा एलिवेटर आनी ते असलें कांय ना स्वता चडपा जाय स्वता देंवपा जाय तर हेजें मातशें लक्षांत दवरपाचें हे पयलीं Turn right. In about 1 mile, continue onto the A19. ओके बरोबर तियात्राक येयला तो हय कितें म्हणलें रे हय रातीक वचपाचो तो रावतलो रातीक वयता म्हणटालो आपूण फक्त वचपाचो हांवें म्हणलें राव मागीर वचपाचो नांव कितें ओले फॅमिली चर्च हांगा येता चडशे गोंयकार चर्चीन आनी चडान चड आयतारा हय संडे ओके आमी आबेडीनचे गोंयकाराच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा तुमी पयलेच फावटी आयला देखून मनोनीत येवकार दिता ताल्यांनी तांचो स्वागत करचो तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता गुड गुड मुशा नांव कितें बाय तुगेलें Susanna. जेना या गांवान खंय Poruri. Goa. परवरी परवरी गोवा कितें आसा येयलें म्हाका चोर आसा येयलें आनी कितें आसा येयलें तुका फॉलो करता ओके ओके बरें देव बरें कर बाबा आनी तूं आसा हांव गुड गुड ऑर्डर पयलो तुजो व्हिडिओ आं हांव बायल सांगतालो हांव विनो लागो खंय स्कॉटलँड कशें लागला ब्युटिफूल आहा चड ब्युटिफूल आहा गांवान खंय बाय तूं कासालेचे आसालें तुगे व्हिडियोज चोयताय आमी तूं पळयता आं व्हेरी नायस बरें जाता जाता तितले हेंच्यांनी आयज भोंवडयला तुमचे गाडयेन देव बरें करूं तुमकां एनी टायम दॅट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल ट्रीप आनी जेवपाक आयज भरपूर दाळ आनी भात हेंगेर हांव जेवलें वेलकम टू अबडीन मी सारकें मद्दी म्हणटा पळय थंय आहा आतां सर्वीस स्टेशन एक ब्रेक घेता आनी मागीर हांगासून आमी सुट्या लंडन वचपाक आतां स्कॉटलँडचे व्हिडिओ जर तुमी अजून पर्यंत पळोवना जाल्यार पळयात
तुमकां खूब आवडटले आनी व्हिडिओ आवडल्यार तुमकां खबर आहा कितें करपा जाय शेअर करपाचें आनी फॉलो करपाचें कोंकणी टीव्हीक मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना पर्यंत देव बरें करून